विसापरांत तुमकां येवकार। म्हापशा प्री मन्सूनाच्या कामाक सुरवात जाल्या। ड्रेनेजीच्या समस्येक लागून सबंद मार्केटात हळशीक आनी घाण पसरल्या। बाजारात हळशीक उदक भरला। वेवसायिकांक ह्या हळशिकेचो बरोच त्रास जाता। ह्या समस्येकडेन सरकारी पावंड्यार लक्ष घालपाची गरज आसा म्हूण थंयचे वेवसायीक सांगतात। अर्डेक्स खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। म्हाका हांगा आतां इतली तकलीफ जाता की बाजारान उदक व्हांवता पळय सगळे घाणीचे ते घाणीचे वासाक लागून लोक कस्टमरूय दुकानान येना आनी सगळे सेबी जाला बाजार सगळो। आनी हाची दखल घेवपाची म्युनिसिपालिटीचें काम आसा। हे म्युनिसिपालिटीक म्हजो रिक्वेस्ट आहा म्युनिसिपालिटीन बरें लक्ष घालून बाजाराची शोभा वाडोवपाची आनी आमकां कस्टमर येवपा सारकें करपाचें अशी म्हाजी सदस्य आहा। आनी तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी म्हयन्यानसून एकदा तरी येवन बाजारांक देखरेख करची। म्हापशांत जे ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम आसा किंवा आमी स्वच्छ भारत किंवा म्हापसा स्वच्छ करूंक सोदतात त्या अभियानाक जर खऱ्या अर्थान जर ताका मूर्त स्वरूप मेळपाक जाय आनी सक्सेसफूल जावंक जाय जाल्यार ताका लाँग टर्म अशें ताका कितें तरी उपाय करपाक जाय। आतां आमी बारीक बारीक कितें तरी दुरुस्त करतात हें करतात साफ सफाई करतात तितून ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। आमचें म्हापशा मार्केट हें पुर्तुगीज कालीन बांदलेलें आसा आनी ताका ड्रेनेज सिस्टम इतली सुंदर आसली की ती आयज ती ड्रेनेज सिस्टम परत नवीन नवीन रस्ते जाल्या मुळे ते कोलमडून गेल्ले आसा। आतां आमची जी दुकानां जी आसा ती लेवल कमी आसा आनी आमचे रस्ते वयर गेल्ल्या मुळे ड्रेनेज सिस्टम जी आसा ती एकदम कमी पडटा आनी त्यामुळे उदक जे मार्केटान भरता तें भायर वचना। मुख्य म्हणजे बारीक जर अभ्यास केलो जायत जाल्यार पयलीं जी आमची सिस्टम आशिल्ली जाल्यार सगळ्या वाटेनसून ड्रेनेज आशिल्ली तांकां आउटलेट आशिल्ले। आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार एकूच आउटलेट आसा सबंद मार्केटाक ती म्हटल्यार एकूच आउटलेट आनी त्या आउटलेटीन टेलिफोनाचे केबल इलेक्ट्रीक केबल वॉटर पायपलायन सगळें मिक्स जाल्यामुळे ते ब्लॉक जाता आनी ल्हानूच आहा ती त्यामुळे उदक वचपाक चान्सूच ना। मुख्य जी ड्रेनेज आसा ती मुख्य ड्रेनेज काम हातीन घेतला बांदपाक बरी गोष्ट आसा पण ते कितले डिले जाल्ले आसा हांव नको कित्याक डिले जाले ती परंतु त्या मुख्य लेनीक सुद्दां आमचे ह्या मार्केटांतलें उदक जर वचपाक जाय ताका आउटलेट जाय आनी हांवें आमच्या नगराध्यक्षाक सांगलेलें हांवें चीफ ऑफिसर म्हटलेलें की हेका आउटलेट तुमी करा। तेंच्यांनी म्हटलं करता म्हटलं आतां पळया केन्ना करतात आउटलेट म्हणजे आमच्या मार्केटांत दी भरपूर आउटलेटी सोडीत त्या आनी त्या कदंबा बस स्टँड आनी आमचें मार्केट हेच्या मदीं जे आशिल्लें पयलीं आउटलेट त्या आउटलेट जर परत आनीक जर म्हाका दिसता गटर करीत आनी ह्या गटराक हे जर आमचे आउटलेट सोडीत आनी तें गटर मागीर जर मेन त्या गटराक सोडीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। हांवें मातशी तांकां सूचना केल्ली पळोवया कित पर खंय पावता तें। बहुत दिन हो गया इतना धंधा लगाता है बहुत डेली बास मारता है कुछ कितना ग्राहक करने को भी नहीं होता खाली बास आता था करते।